बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सगळ्यांच्या मगाळा बापा, तुझ्या वरत्या मगागतीर, तुझ्या दयेगतीर, काकुळते गतीर, तुझ्या कुमकेच्या हातागतीर तुका आम्ही अर्गां दिता. हो मुकलो हप्तो तुझ्या हातान समर्पण दिता. तुझ्या सत्तेन आणि तुझ्या कृपेन तूं आमकां बळादेक कर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक आमचेर मजतदार जावन पाठय. सदांच तुझें रक्षण तूं आमकां दया कर. कीर्तन 46 वाक्य वंद म्हणटा. देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ, कश्टां आकाताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. मन धरून कीर्तन म्हणटा. दळबरांचो सर्वेस्पर आमचें सवें आसा. जाकोबाचो देव जावन आसा आमचें कोटें. तुज्या उज्याचो पागर आम्हा सर्वांच्या भोंवती तूं आसा कर. तुज्या दयेचो आत्मो आम्हा सर्वांक तूं दिवन आशिर्वासी. सक्तेवन कर, बळवंत कर, तुज्या कृपेन तूं आमकां भर. जी विविध पिढे वरवीं कश्टन आसात, जीं कामाच्या थळार कश्टन आसात, कामाच्या सोदण्यार आसात, फावो त्या जिन्ये सांगातिनीच्या सोदण्यार आसात आनी पंथा पावनांतल्या कामा वरवीं ते पंथा पावोवंक तीं साधन करनासात आनी विविध बिझनेसाक हात घालन जीं कश्टन आसात तांतले वयर येवंक वाट सोदून आसात, त्या हर एकल्यांचेर तुज्या दयेचो आत्मो तूं घाल. विविध कंती दुखींनी बुडोवन कश्टन आसच्यांक, सामस्यांक रेवडोन आसल्यांक, विविध अडचणेक लागून कश्टन आसच्या हर एका भावंडांक, दुबळ्या धाकट्यांक, गरजेवंतांक, तुज्या मजतेक राखून रावल्या हर एकल्यांकी तुज्या हातान समर्पण दिता. आमच्या मिनिस्ट्री मुखांत्र मागणें विसारलेल्या हर एकल्यांचेरी तुजी कृपाळ दिश्ट तूं घाल आनी तांच्या गरजांक तूं पाव. तुजो कुमकेचो हात वेळा कळाक सरी जावन हर एकल्यांक तूं फावो जायशें कर. तुजो मोग आनी तुजो आदार तांच्या जिवितांत बगूंक तांकां फावो जायशें कर. आनी ह्या मुखांत्र सर्गींच्या मगाळा बापा, तूं तांचे सांगता आसाय, तूं वाट दाखयताय, तूं हर एकल्यांच्या गरजांक स्पंदन करताय. तूं जावन आसाय भेदभाव करिनासलेलो देव. हर एकल्यांक तांच्या गरजे वेळार कितें गरज आसा तें सर तूं दया करतलो देव तूं जावन आसाय म्हणलें वळखून घेवंक तांकां तूं फावो जायशें कर म्हूण मागता. पवित्र आत्म्या ये तुज्या बावर्त्यांचें काळजां भर आनी पेटयतान तूं उजो तुज्या मोगाचो. पवित्र आत्म्या ये तुज्या बावर्त्यांचें काळजां भर आनी पेटयतान तूं उजो तुज्या मोगाचो. पवित्र आत्म्या ये तुज्या बावर्त्यांचें काळजां भर आनी पेटयतान तूं उजो तुज्या मोगाचो. ह्या सगळ्या हप्त्यांत हर एकलें भायर भितर वेता आसतना तुज्या मुखामळाचो परजड हर एकल्यांचेर दिवन तूं आशिर्वासी. हर एकल्यांचेर मेटान तूं राखून सांबाळून भर. हर एकल्यां कडेन उलयता आसतना फावो त्या रितीन उलोवंक, आयकूंक आनी हर एक कामां सूक्त रितीन करूंक तुजी कृपा आनी ससाय तूं दी. कोणी आतलोन पडना अशें तूं राखून सांबाळून व्हर. तुजी कृपा आनी ससाय तूं लाभय म्हूण मागता. अप्पा आरा 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 अप्पा आरा 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 आरा. सर्गींतान तुज्या दयेचो आत्मो सर्गींच्या बापा तूं आम्हा सर्वांचेर तूं देवय. तुजी सकत ह्या घडये वळाशें कर आनी हर एकल्यांक विविध समस्याक लागून कश्टन आसल्यांक त्या समस्यातान बांदपा सातावन तूं सुटय आनी मुखलें जिवीत आशिर्वादी जाल्लें जावं तूं मारपाट कर म्हूण मागता. आमेन.